यही वाला पकड़ा। बोलो हे बाय ए सावकाश उलू उलू किरे वाढले न्हू उदीक ओदो इतले उदीक नासले हांगासर हांगासर तू पोना गेला आयला मनीषा वय सापडल्या पुरो हेतूर म्हाका दिसता आयज आमचे नशीबच पांडू असा दिसता फाटी दिलीप नायकान म्हटलेले ते कॉइन्स काडूंक वयता का कुल्ल लागल्या पुरो तशेंच आमचे कितें जालें आसतलें म्हणून आयज आमकां गावाना आनी हे पळय लोक येत आहा हांगासर पळयात आनी रॉकी कडेन जाल्यार हांगासर दुखत घटना रॉकीच्या फुडल्यांतल्यान नुस्तें वयता पण एकूय धरूंक पावना आता तो पळय कसो रावला रॉकी कितें जालें रॉकी दुखत घटना वय केदी रे वय केदी रे न्हू ही कुल्ली हेजी वय बरी व्हडली मरे केदे मोठे डांगे रे अर्धे ट्रांसपोर्ट करूया आणि हेलिस्टराक धाडया आमी खावया अर्धे जुडाक धाडया आमी सो गायज आमकां सारखे 1 वर जाले हांगासर एका वरान कोकोय धरूंक पावोंक ना अजूनय आमी धरीत आहा कितें कितें करून फुड्यांतल्यान वयता पण दिश्टी पडना कितें जालें आकाश आकाश एक बाईचो भोक केले पळय नुस्तें अरे नुस्तें हा त्याच्या फुडल्यान बे नुस्तें हा यो रे बेगीन फास्ट 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 आमकां जेन्ना आसता तेन्ना साडी राव अरे मागीर टाइमपास करू नाका रे आहा थंय अरे आसा रे आसा खोडपी रे हवी आनीक मोठी जातली ना न्हू येदेच सायज न्हू हे कसले धरता पळय हे फुडले बरी गाड लागीसून ना काय करीना हे पळय आनी एक कुल्ली गावली ही गावल्या अवीक पळय हेजे खंय अवी बटर गार्लिक बी कितें कितें करून खातलो नाही काटते नहीं अच्छा था कोई लेगा ये कब मिल गया बाबा जी कट्टर बाबा जी कट्टर दाखय रे दाखय छत्री में डाल ओ क्या ले पड़ ए पड़ पड़ पानी चाहिए उसको पानी एक मछली गई पानी में चपैक सो गाइस फाइनली आमका एक गावलेले आसा अरे ये पळोंग हा ये अंजलीच्या भरोसार राहू नका मत ये ढको रे उसको कसले नुस्ते प्लीज कमेंट करून सांगात आमका दाणो लाव नका पोटले मेला कसलो रे यो शी ते कुसलाले कोणी घातले तर हे कसले नुसते
आता पोती हाडता उकल 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 कॅटफिश वचोंगा त्या वाटे कवर राहता राव एक काम कर होत असलं केन्नाच्यान पाड घालता असे खाल्ले तर काय येते दाखव अरे असं येऊन फोन झाला इसको ही देखा था मैंने उधर देखा मेरे भैया आओगे आ जाओ ते कॅटफिश नो कसले आहे नुसते आ अरे भाग गए सोयीत असला तो केन्नाच्यान तू बरा धरलंय परत बुबुटा अरे रे 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 हे बाय कसले ते हवे आणि घरी आता अनेक दर्या पोती हाड किती तरी धरपाक असे दुसरे हा जणा हो ते काढून कोणाक पण आता काळे देऊ नका हे काळे ते नुसरे ते कसले ते सांगत पळय आमका कळना एका खंयचे सेफ फायनली आम्ही वर चललेली आसा आणि पळय हेणे बी चेंज केले आणि आम्ही आता भजी घेऊन बसल्या आम्ही थंयसर नुस्ती धरून धरून थकली सो आमकां भूक लागलेली हवी भजी घेऊन येयल्लो आणि आम्ही पळय भजी काबार केली आणि मनीषा आता चाय करपाक गेला गरम गरम पियाले का मातशें बरें दिसतले आणि आम्ही आता वयर चोरोन सोमतोच पावस गेलो आणि आम्ही फिशींग करताले तेन्ना घे व्हरोन पावस पडटालो आणि शेतूय आटले दिसता हवी आणि 4 दीस समज पावस येयना जाल्यार शेत सुकतले न्हू आता फाल्यां आनी खंय पावता सुकतले न्हू बाबा माझ्या बरी धरली मरे नुसते ते 2 जिते हा मरे हे न्हू अहो हे उकल केदे व्हडले रे येते येते यही वाला पकड़ा आ वयस बड़ा वाला काळो रे तो काळो रे हा वो 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 सोडू नाका कळ्ळें मरे आका सांगता तुका केदे नुसते धरला पळय देखो दो होता हा वयस 2 हा मरे धरले एक अभी पकड़ा हे ते मोठे ते जिते धरलेले मरे तुम्ही ते ये हाती नहीं ना अभी ते पकड़ा है वो मारा हुआ है कब जिंदा है रे वो हां नहीं हे बघ मरा रहेगा ये जिंदा रहेगा हे बघ तेका मातसो जीव हा एक कौन सा मच्छी है हा वयस से मारायला नाही हे का दाणो मारून बरं हे बरे फ्राय करून ते खा फिल्टर पर काट गया उसमें मैं जी दो सर सर वो खाएगा सर तू पापा ने बोला दो ले हल्ले हां मेरे पापा ने बोला दो तू ले हा बरे आकाश बोलते दे बिगुर दिसतो कट मार दे बस फ्राई कर दे ऐसे मत कर डायरेक्ट मसाला डायरेक्ट उड़की मारता अरे खूप फास्ट उड़की मारत बाहेर येतात पण साडीला नावच्या पडतं तुमका हा नाचला ते का इसको देख रहे ओय बरे दाट मासा मारते ते यार के मस्त है अच्छा है ना सो गाइस घराकडे पावलेलो असा आणि ड्रोन चार्ज करून दवरता यू नो कितले दीस जाले ऑपरेटूच करूंक ना सो गाइज आयज आमच्या वांगडा आसा कुल्ल्यांची कडी रायस कुल्ली आणि कुल्ली फ्राय चला करूया हेजो उजो फायनली पावसाचो सीझन येयल्लो आसा आनी घे म्हणून लोक गरोवपाक फिशींग करपाक वयता हांव तांकां एक मेसेज दिवपाक सोदता की सेफली वचा गरोवपाच्या चक्करान यू नो फोंडान पडो नाका आमी तरी बेश्टे शेतान गेल्लेली लोक आनी खंय खंय डेंजर प्लेसीसाचेर वयता नुस्त्या खातीर नुस्तें ना जाल्यार जाता बट सेफ रावा यू नो आनी पावसाचे दीस हे मातशे बरे न्हू तुमकां खबरूच आसा आय डोंट नो वॉट हॅपन इन गोवा जा म्हाग एक्सिडंट हा हो एक्सिडंट जालो तो एक्सिडंट हो मेलो तो मेलो ल्हान 22 वर्साचे भुरगे एक्सिडंट जावन वचत आसा हांव परत तुमकां एकदां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की गाडी आसप म्हणजे एक गेले म्हणून जायना यू नो गाडी आसप म्हणजे एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओके आनी भुरगे जे आवय बापूय म्हाजे व्हिडियोज पळयतात तुमच्या भुरग्यांक गाडयो दितात यू नो प्लीज बी अलर्ट यू नो हांवूय गाडी चलयता यू नो इन अ लिमिटेड चलयता हांव मॉडिफिकेशन करता कितें गाडी घेवन फास्ट धूम मचाले कसो वचना मातशें अलर्ट राव पावसाचे दीस स्लीप जावन पडपाचे चान्सीस आसता आनी कितें आसता प्लीज यू नो अंडरस्टँड करा गरोवंक पासून वयता जाल्यार सांबाळून वचा
आणि तुमकां खबर आसा हांव अंकिता एका प्लेसीर गेल्लेली फ्यू डेज बॅक, एक म्हयनो पयलीं, बातीम. आनी आमी हायलायट केल्लेले मीठ, सॉल्ट, बिझनस तेजो. आनी ती मॅसेज आमची सक्सेसफुली सीएमा कडेन पावलेली आसा. आनी सीएमान आपणाच्या न्यूजार हायलायट केल्लेली आसा की आमचे जे गोंयचे मीठ आसा जे आमी काडटात ते खंय तरी हायलायट करचे म्हणून इन फ्युचर येता ते दिसांनी. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की बिकॉज ऑफ यू गायज म्हाजी ही मॅसेज सीएमा कडेन पावली. फिलींग रियली ब्लेस्ड. सॅनेटो पासून बाबडो खूब हॅपी आसा की तेजी ही मॅसेज सगळ्यां कडेन पावली. आनी त्याच खोशयेन तेणी बाबड्यान एक मॅसेज धाडलेली आसा तुमकां. पळयात कितें म्हणटा. सो अगेन थँक्यू व्हेरी मच आनी मोग आसती. ओके, एज युजल जितले पाव थँक्यू म्हणटलो इज नॉट इनफ. कित्याक तूं येवन जे व्हिडिओ काडून ओके सो मातसो फॉरवर्ड गेलो आनीक मातशें तरी कित तरी गव्हर्मेंटाच्या कानाचेर पडलें. बट एनीवे इवन द न्यूज पेपर मिडिया थँक्यू व्हेरी मच. हांवें होप सोडलेलो टू बी ऑनेस्ट. कित्याक वन पर्सन कसो करून इतलो फॉरवर्ड पासून पावतलो तो इट्स एन एग्जाम्पल. ओके, ओली मनशा कडेन लायक मनान बरें आनी कांय साफ आसत जाल्यार कितें एक थॉट आहा कितें करपाचो जाल्यार तें जातलें म्हणून प्रूव जालां. आनी सर प्रमोद सावंत हांव आशेता आनी विश्वास दवरता तुज्या घराचेर की तूं व्हेरी सून हेजेर एक्शन घेतलो आनी आमकां दिसून येतलें इन एक्शन. नॉट बाय वर्ड्स बट कामान. बट तूं करतलो विश्वास आहा. ओके, आनी एकूच आहा लायक जे मेंटेनन्स वर्क. सेकंडली आमच्या प्रोडक्टाक चोय जो दिखताय वो बिकताय एज युजल. कित्याक आमचो एड ना, तेमी आपणाचे एड काडलाय आनी पब्लिसिटी करून आमचे मिठाचो व्हॅल्यू डावन उडयला. हें आमचे पुर्वजांनी हायलेलें मीठ. ओके, इतलें ओल्ड ट्रेडिशन आमचे तेजेर कमेंट मारप आनी तेका सकल उडोवप आनी तेगे लेवल सकल व्हरप इट्स नॉट नायस. ओके, सांबाळून दवरूंक जाय गोंयची दायज आमचे. आनी ब्रो थँक्यू व्हेरी मच, रियली एप्रिशिएटेड युअर वर्क. सो गायज आमी न्हू एक गेमिंग चॅनल घेवन येयल्लो आसा. तो जावन आसा मस्तीखोर गेमिंग. तेतूर आमी न्हू खूब सारे गेम्स खेळटली आनी ते गेमींनी तुमी बी जॉयन जावन आमच्या वांगडा गेमी खेळपाक शकता. आनी गायज फटाफट वचात आनी ह्या आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. ओके गायज इट्स अ गुड न्यूज. आमी गेमिंग चॅनल ओपन केलेलो आसा जेचें नाव आसा मस्तीखोर गेमिंग. तुमी फुडें सरा आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आमी तेजेर पबजी आनी हे ते न्हू सगळ्यो तरेचे गेमी खेळटले. एडवेंचर, हॉरर न्हू गो, रेसिंग, फायर, कॉल ऑफ ड्युटी आनी खूब गेम म्हणून नीड फॉर स्पीड आनी खूब गेमी खेळटली. आनी आमी जे गेमी सिलेक्ट करतली ते सगळे मल्टीप्लेयर गेमिंग जाल्लेले आसा. ओके, ल्हान भुरग्यांक सोडून ल्हान भुरगे धरून व्हडली पासून खेळूं शकता तसल्यो गेमी आमी घेवन येयल्लेली आसा. आनी आमच्या वांगडा तुमी जॉयन जावन गेमी खेळूं शकता. इवन लुडो पासून न्हू, एनीथींग कितेंय जावं शकता ते कितेंय. सो ह्या चॅनलाक आमच्या तुमी भरपूर प्रमाणात सबस्क्रायब करपाचो. आनी आयचो व्लॉग तुमी पयला आसतलो न्हू. इट्स ऑल अबाउट फिशींग. ल्हान भुरगीं धरतात नुस्तें आनी कितें करता. इट फील्स अमेझींग. आनी हो तर तुमकां व्हिडिओ आमचो आवडला आसतलो फिशिंगेचो जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान घाला की आनीक फिशिंग व्हिडिओज जाय म्हणून न्हू. आमी बरे व्हिडिओज तुमच्या मुखार हाडीत रावतली. आनी हेच मागोन हांव हो चॅनलाचो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आनी व्हिडिओचेर तर नेवे आसा, लायक शेअर सबस्क्रायब करपाक विसरू नाका. हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड बाय, गुड नायट.